सर आम्ही काल बेळगाव हांगा पळयला की तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केला, गोंयचे बसी आडयल्या, तेंच्यांनी तुमचो फोटो सुद्दां एकदम रोडून प्रोटेस्ट केल्लो आसा म्हणजे घेवन. पळय, म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीच्या बाबतीत देर इज एन इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी, तांचें ते इन्स्पेक्शन करता. गोंयांत आमी तांकां जाय थंय येवन तेजें इन्स्पेक्शन करचें. आमच्या टिमीचे जे मेंबर्स आसा ते गेले, तेचो चेअरमॅन मेंबर सगळे करीत आसा. आतां कर्नाटकाच्या पोटान कित्याक दुखता हें म्हाका खबर ना. ओके, ऑथॉरिटी फेर इनफ इन्स्पेक्शन करून दिवप हें गरजेचें आनी तोच रिपोर्ट जो आहा पळय तो वयतलो. हाज्या वयल्यान तुमकांय कळपाक जाय ते जेन्ना म्हाजो फोटो थंयसर पिजून उडयता, कोण जाळून उडयता म्हटल्या उपरांत आमी रायट ट्रॅकार आसा अशें म्हाका तरी दिसता तुज्या हिसपान. कारण ताका आतां तेंचे पितळ उगडे पडले म्हणटा पळय न्हय, तर ह्या रिपोर्टा वयल्यान तेजें एक्झॅक्टली पावसान इन्स्पेक्शन म्हणजे आमकां जशें जाय आशिल्लें तेन्नाच केलां आनी ते रायट पॉयंटार गेले आनी उदक खंय वयता तें तेंच्यांनी पळयलां. त्या खातीर आमी रायट ट्रॅकार आसा आनी इन्स्पेक्शनचो रिपोर्ट जो कितें आसा वॉट एवर द थिंग्स दॅट डेम सबमीट द रिपोर्ट टू द हुएवर द ऑथॉरिटी आनी वेरेवर दे वॉन्ट्स, म्हणजे कदाचित गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सगळें आमी प्रवाहाच्या बाबतीत आमी वेलकम केलां आनी प्रवाहाचें डिसिजन हे योग्य गोंया खातीर जातलें हाचो आमकां विश्वास. सर, अपोजिशन दिता की वी आर नॉट युनायटेड ऑन द म्हादई. ते विजयाक विचारपाचें तुवें. हांव तरी सांगतलो म्हादई ह्या विशयाचेर सगळ्यांनी युनायटेड रावचें, कारण एक बाबा आमकां म्हादई वाचोवपा खातीर सगळ्यांनी एक जावचें. ओके, बाकीचे थंयसरले एक्टिविस्ट आहा तेंच्यांनी म्हटलां ते स्टार्ट जायना तो 21 तारखेपर्यंत बंद करतले, जे गोवन भाजयो दूध बी येता हे सगळे तेंच्यांनी म्हटलेले आहा. फ्लडिंगाचेर सांगा न्हू. पावसान जितके कडेन नुकसान जालां पळय न्ही रे, आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स प्रत्येक जाण ताचो रिव्यू घेत आसा आनी सगळ्या जाणांक रिलीफ फंड जो कितें मदत करपाक जाय सरकाराच्या वतीन ती सगळी मदत ती प्रत्येकाक दितली. सगळ्या जाणांक आमी अलर्ट केले अजुनूय बी, म्हणजे पावशिल्ल्या दिसांनी सगळे प्रिकॉशन्स घेवप गरजेचें. मंडूर हांगा एक फॅमिली वॉल कोलॅप्स जाल्याने मेजर एअरलायन्स आर शिफ्टिंग टू उलयला आनी तेज्या बद्दल हांवें ताकाय सांगलां वॉट एवर सपोर्ट तांकां करपाक जाय पळय ते करता.